since we are tourism department, we are only concerned with the encroachment on the beach. So whatever encroachment is there towards the beach side, we are going to demolish it. So this is an illegal encroachment on the beach. Yes. कितले एरिया सर एनक्रोच केला 198 square meters. 190 तांकां नोटीस बीन पयलीं गेल्ली काय आता This is the many times they have done it in the past. In July we had already demolished it. Now again we are demolishing it. सो हे तांच्यांनी डेमोलिश करून परत परते बांधलें. बांधले. ओके आणि बाकीचो आता वयलो स्ट्रक्चर जो आसा तो उडयतले आख्खो उडयतले ना we are only concerned towards the encroachment on the beach side. बीच सायड ते मागीर दुसरे डिपार्टमेंट concerned department has to do it. ओके ओके सो एन्क्रोचमेंट इज नॉट अ फर्स्ट टायम. दीस इज मोस्ट ऑफ द टायम्स एन्क्रोचमेंट केल्ले वयता आनी तुमी परत परत ते डेमोलिश करत वयता. कितें स्ट्रीक आनी फायनल एक्शन घेतले वयता आणि नाही परते बांधतकर म्हणजे वील हॅव टू टेक डेमोलिश इट ओनली अँड टेक एक्शन. कित्याक सांग सर आता कित्याक एकदा डेमोलिशन केलें डिपार्टमेंटान परत डिपार्टमेंट डेमोलिशन करता पूण तेजेर कांयच परमनंट हें कांय ना तेजेर. कित्याक सांग जर अशें वायलेशन करीत रावलो आनी डिपार्टमेंट येवन मोडीत रावलो तेकाय हें अशें दिसना. मेनी टाइम्स वी हॅव डन इट बिफोर. नाव वी आर डुईंग इट अगेन टुडे. सर हे एकूच स्ट्रक्चर आसा का आनीक स्ट्रक्चर आसा आयज? ना हाजेरूच आसा सद्याक ओनली दिस वन. सो आनीकूय स्ट्रक्चर आसतली फुडें अशी जर ना, कोण एन्क्रोच करता जाल्यार? If we get complaints in the future, we'll obviously will take action. से गुड नेम सर धीरज वागले. बोल वागले.